उरले ZP 5 वर्सां कंप्लीट जावपाक आनी ऑलरेडी ZPचे कोड आतां येतलो आनी इलेक्शनां 1 म्हयनो आसतलो. पूण म्हाका दिसता एक म्हाजे इतले वर्साचे पॉलिटिकल टेन्युरा भितर एक ZP जशें आज किशोर बाबान सांगलां म्हणजे जिल्हा परिशद पयलीं नाशिल्ली पूण 5 टर्म जिल्हा परिशद जाले आनी 5 टर्मांतले जिल्हा परिशदाचे हे वाठाराचे जे कुचड्या वाठार आमी म्हणटा तितून आमकां 2 पंचायत, एक शेल्डे पंचायत आसोळ्ळे पंचायत आमच्या मतदारसंघाची आनी एक केपें मतदारसंघाची आवेडे कुटुंबी पंचायत. 3 पंचायती म्हणून हो जिल्हा परिशदाचो मेंबर आमी निवडून आणलो. सरकारान मागीर ताका डेप्युटी अध्यक्ष केलो ZPचो सावथ गोवाचो आनी आज जेन्ना डिक्लेअर करता की ZPचे इलेक्शन येतली तेजे सगळ्याची इच्छा आसा, आमची इच्छा आसा. पूण हे करता तेन्ना एक विशय आसता की सिद्धार्थ बाबान कितें कामां केली आनी वेगळे वेगळे कामां करता तेन्ना ती दिसपा सारकी कामां आज आसा. कोण सांगूंक शकना की तेणें कांय काम करूं ना अशें. सो तेजे खातीर हांव ताका पयलीं सुवातेर जी संकल्पना दवरली हांवें ताका पयलींच कंडिशन घातलें की लोकांक आमाक गटर आनी कितें बांदून असली गोश्टी करप ना. आमी काम करता ती खंय तरी लोकांक त्रास जाता आनी तांकां बरी सुविधा आसपाक जाय असली आमी कामां करपाक जाय. आनी ह्या वाठारांत म्हाका दिसता तेणें खुबशीं कामां केली. जशें हें एक काम आसा, तशें चिल्ड्रन्स पार्क काम आसा, देवळा कडेन तेणें टॉयलेट रूम बांदले, तशें मागीर तुजें आमचें आनीक मसण अशीच केल्ली आसा. अशें करून खूब हेच पंचायतीन म्हाका दिसता 7-8 कामां आसतलीं तर तेणें केल्लीं आसा. केन्ना रेन्युवेट करूंक पडटा आनी तेन्ना ही सनद सर्टिफिकेट तुमी घेवची. सो तुमचे भितर जर सगळें अंडरस्टँडींग आसा जाल्यार आमचे कडेन फॉर्मां आसा, हांव तुमकां सांगता. आनी ती सनद सर्टिफिकेट घेतली जाल्यार फाल्यां हे सनद तितून भितर एरिया घर आसता तुमकां रिकन्स्ट्रक्शना फक्त मागीर TCPचें परमिशन नाका कोणाचें पंचायतीन प्लॅन घातलो आनी इवन TCPन घातलो ग्रावंड प्लस 1 करपाक ग्रावंड प्लस 2 करपाक ती ऑटोमॅटिकली NOC जाता आनी अनकायदेशीर जायना. सो ही गोश्टी तुमच्या लक्षांत हाडटा की जे तुमचें घर आसा ताका रेग्युलरायज करून घेवचें. कायदे खूब बदलता. हायकोर्ट जशें आज पळयता पळय हायकोर्ट इंटरव्यून गेला. आज कोणें लोक घर बांदता तांकां लायट आनी उदक आमी दिवंक शकना. सरकारान हेल्थ एक्ट काडलो तो हायकोर्टान विड्रॉ केला. आज लोक आमकां ब्लेम करता. पयर म्हाका ऑफिसान येवपाक लागल्या की आमकां उदक आनी लायट मेळना कित्याक आमचें घर आमचो जागो. पूण हितून भितर हायकोर्ट जेन्ना इंटरफियर करता, सुप्रीम कोर्ट करता तेन्ना ह्यो गोश्टी आंगार येता. सो तुमी हो जी ऑपॉर्च्युनिटी आसा ते म्हजें घर अंडर जे कोण 1972चे पयलीं घरां बांदल्या ती सर्वे प्लॅन लागलेली आसा तुमी मॉडिफिकेशन केल्या ती रेग्युलर जाता. जे कोण 1972च्या फाटल्यान बांदल्या अप टू 2014 फेब्रुवारी जेंचे जाग्याचे आपणाचे जाणटेल्याचें नांव आसा तितून भितरय ती रेग्युलर जाता. सो अशें करून जे कोणा कडेन आसा कितें आसा तेन्ना फक्त सर्वे नंबर देखून खबर आसा जाल्यार म्हाका येवन सांगलां हांव डावनलोड करून तुमकां 114 आनी सर्वे प्लॅन दिता. हे भशेन आमी फुडें हे स्टेप करूं शकता. स्कीम ओपन आसा 1 वर्स पासून. पूण म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक तुमी एकामेका कडेन चर्चा करून रेग्युलेशन घर म्हणल्यार कितें सनद आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट जाल्यार तुजे घराक व्हॅल्यू येता. आज जेन्ना केन्ना आमकां केन्ना गरज पडटा पयशांची आमचे कडेन घर आसा पूण ते बँकेक मॉडगेज जायना कित्याक मॉडगेज जायना कित्याक ते मागता ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट सनद मागता. हें आमचे कडेन ना. एक्चुली घर आमचें पूण तें ना. पूण आज हो तुटी जी आसा ही काबार करपाक जाय जाल्यार तुमी फुडें येवपाक जाय आनी हांव तुमकां आमचो पंच सदस्य आमी सगळे आमी हेल्प करपाक रेडी आसतले. तेन्ना तुमी हें लक्षांत घालचें. आमकां दिसता कांयच फायदो ना अशें चिंतनाका. आज हांव तुमकां सांगता रिक्वेस्ट करता सगळे कितें सोशल जाणटेशे आसा भुरगे जाणटे लोक आसा आमचे मदें आनी जे वयेचे आसा तेणी समज घेवन हे भितर सनद आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेतली फाल्यां तुमकां हे सगळे बरे भशेन फुडाराक बऱ्याक पडटले. पूण हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता व्हडलो खर्च जायना. हे 1972चे पयलीं आसा फक्त 2000 रुपया खर्च जाता आनी 2014 फेब्रुवारी 2014 फेब्रुवारी प्रूव करपाक जाय तर लायटी बील आनी उदकाचें बील दोनूच गोश्टी जाय. 114 तुजें कोणाचें नांव आसूं म्हणजे जाणटेल्याचें नांव आसूं तर तुमचें घर रेग्युलर जाता. तशें आज हांगा कोमुनिदादीच्या जाग्यार घर बांदलेलीं आसा थोड्यांनी. हांवें तेणी ऑलरेडी 2 जाणांनी 3 जाणांनी फॉर्म वयल्या. ती कोमुनिदादीच्या नांवार जी घरां आसा ती रेग्युलर जाता. कोमुनिदादी NOC दिवपाचें आनी तांकां ते कोमुनिदादी जे तेन्नाचे एन्क्रोचमेंट जालो ते पयशे दिवपाक जाय. सो ह्योय जाता. गव्हर्मेंट लँड जर म्हाका दिसना हांगा आसा पूण गव्हर्मेंट लँडा भितर एन्क्रोचमेंट जे आसा तेय रेग्युलर जाता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर कोणाक जर दिसता आपणाचें घर करपाक जाय फुडल्या एका पिढे खातीर कित्याक ही घरां सदांच उरची ना. सनद आनी TCP लायसन्स ही सनद घेतली जाल्यार फुडें मागीर तुजें TCP लायसन्स व्हडलो फॉर्मेलिटी लागना तुजें ग्रावंड प्लस 1 ग्रावंड प्लस 2 बांदपाक. आनी कोणाचें घर जर दिसता व्हडलें आसा ताका अप टू 600 स्क्वेअर मिटर्स म्हणजे 600 स्क्वेअर मिटर पासून रेग्युलर जाता पंचायत एरिया म्युनिसिपल एरिया 1000 स्क्वेअर मिटर.
सो ह्या सगळ्यांनी तुम्ही पंचायत मेंबराकडे मागता हे तुझे वॉर्डान तसे खूबशे लोक आसा हितून 1972चे पयलीं आमी म्हणटा भाटकार आनी मुणकार आमी म्हणटा आमचें रिलेशन बरें आहा. थोडे मुणकार म्हणटा की भाटकारा कडेन आमकां झगडी करना आमकां नाका, पूण 1972चे भाटकाराक परमिशनाची गरज ना. सर्वे प्लॅनान जर घर लागला आनी 149 नांव येयला जाल्यार ती ऑटोमॅटिकली पयलीं आमकां मुणकार म्हूण डिक्लेअर करूंक पडटलें. हो आतां बदल आला कायद्यान, हितून भितर सनद आनी आपणाचें हें मेळटा, सनद आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळटा त्या घराची डायरेक्ट एप्लिकेशन करून. भाटकाराची एनओसी गरज ना, भाटकाराक तुमी दुखयना कित्याक तुमी मुणकारा कायद्या भितर तुमकां 300 स्क्वेअर मिटर मेळटा. सो तुमी फक्त आतां घर आनी तो एरिया करता. सो हेजेर तुमी मातशें लक्ष घालून हें करून घेवचें, कित्याक सदांची स्किमी आसना आनी आसता तेन्ना लायव्ह आसता तुमी करून घेवचें अशें विनंती करता. आयज आमी बाग शाळवणा जी आमची स्मशानभूमी आसा तेजें आमी रिनोवेशन केल्लें आसा. आमचे मदीं आमचे निलेश बाब कापराल आशिल्ले मानाधीक आमदार कुडचड्याचे, तशेंच आमचे जे फंडांतल्यान आमी केल्ले ते म्हणजे आमचे झेडपी फंडांतले आमचे सावथ गोवाच्या झेडपीचे उपाध्यक्ष आनी आमचे ह्या वाठारांतले झेडपी बाब सिद्धार्थ गांव देसाय, तशेंच असोळडीचे सरपंच क्युस्टोडियो, डेप्युटी सरपंच दिपश्री नायक, पंच मेंबर वासंती नायक. खूब बरें दिसता की स्मशानभूमी हांगा आशिल्ली. स्मशानभूमी म्हणल्यार मनशाच्या आयुश्याची एक अत्यंत एक लास्ट प्लेस आनी ती खंय तरी बरी जावची. हांगासर कितले वर्सां स्मशानभूमी आशिल्ली. फाटल्या पंचांनी खुबशे फाटल्या पंचांनी खुबशे हांगासर प्रयत्न करून हांगा केल्ली, तर खंय तरी आयज रिनोवेटेड जाल्लें आसा. पयलीं सुवातेर आमचे आमदार निलेश बाब हेका देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमचे झेडपी ते ह्या पुत्रान हेणें आपलें काम आपल्या अंडर हाती घेतलें आनी पुराय करून दिल्लें आसा. आयज ही लोकां सगळे हांगा शेड घालून ताका सगळ्या सोबतीक बेंच घालून एक सुंदर अशी रिनोवेट केल्ली आसा. एक स्टोर रूमय आमी रिनोवेट केल्ले आसा. तर पयलीं सुवातेर हांव सगळ्या आमच्या ग्रामस्थांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हे सगळे तेंच्या सहकार्यान जाल्ली आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी हेजो लोकांनी सारके तरेन वापर करून घेवचो हेच लोकां कडेन अपेक्षा. झेडपी इलेक्शन आहा, सो झेडपी इलेक्शनाचे टिकेट कोणाक दिवपाची शेल्डे भागांक? कशें आसा, झेडपी इलेक्शन पार्टी लायनाचें आसा. पार्टी लायनाचें असले कारणान जे पार्टी जी डिसायड करता त्या पार्टीचे आमी वतले. पण फाटले आमी 5 वर्सां कार्यकाळ सिद्धार्थाचो पयला. सिद्धार्थाचो कार्यकाळ असो सामको सगळे वाठारांनी पावल्ले आसा. तो म्हाका दिसता खंय तरी पार्टी सगळे कंटेन्शन घेवन कोणी कंटेंडर आसला तेंचे कंटेन्शन घेवन पार्टी आपल्या योग्य त्या कॅन्डिडेटाक टिकेटी मान्य करतली. आनी नांव आनी कोणाली आहा अशी? सध्या तरी आमकां एक 2-3 नांव चर्चेन आसा हें करपा लागून. पार्टीची नांव सगळे आमी अजून आमची बैठक जावना, तर सध्या असो विशय अजून येवना हें करपा लागून. ते आमचे जशें की कोड लागतनाच आमी बैठक घेतले आनी ती नांव आसा ती धाडटली हें करपा लागून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.